Welcome back. Mining truck owners have expressed anguish against the government over delay in resumption of mining. North Goa Tipper Association have demanded a quick relaxation in the interest on the loan, whereas there is a conflict between the local truck owners and South Goa Truck Owners Association over bauxite mining transportation Nakeri Betur. North Goa tipper owners held a public meet at Pali in Bicholi on Saturday. The operators will now meet the Chief Minister on 30th December. ओनरांनी ठराव घेतलेलो आसा. पयलो ठराव आसा लोन स्कीम. लोन जे आसा ते सरकारान बेगीनच्या बेगीन तुमचे टेक ओवर करून आमकां भितरल्यान रिलीफ दिवचे. आनी ते जे 7 दिसांनी तर आमचो उलगडो कांय जालो ना जाय तर आमी 7 दिसा प्रेस घेवन लोकांक जातले आनी परत आमी आमरण उपोशणाक आमच्या पाळीत वाठारांत खंय जागो तेन्ना सांगता थंय आमी बसतले. Meanwhile, Nakeri Betul witnessed tussle between the local truck owners and South Goa truck owners over bauxite ore transportation. फर्स्ट काम फर्स्ट सर्वीस जावपाक जाय. सेकंड जरी तर ते आमी ते मान्य कोण घेयनाय नाजाल्यार आमी तिने ट्रान्सपोर्ट हाडयतले. दुसरें रेट जी तांकां मेळटा ती आमकां रेट फिक्स मेळपाक जाय. आनी तिसरें जी गाड जीएला रजिस्ट्रेशन जाल्या ती गाड ते भितर घेत पडलेली ना जाल्यार हांव ट्रान्सपोर्ट 100% हाडून दाखयतलो. Reporters Savya Dias and Uday Parab for Prudent. Farmers in Kushe village are in panic. Their protection wall of river at Kurzoem has collapsed. River water entered the village and seeped into the wells and fields. Around 35 wells have been affected and about 2 lakh square meters of farmland has been damaged. Around 40 to 50 farmers faced loss due to this salty water. Meanwhile, Sonar Bhat farmers in Bichole are upset as the Tilari Canal water pipeline has burst again, leaving their crops dry without a single drop of water. Farmers in the North Goa are facing tough days. Cultivation of chilies and vegetable at Korzue in Aldona has suffered. River water has seeped into the wells in the village due to collapse of protection wall. बांद आमचो मातयेचो बांदला तर तो मातयेचो बांदन जावंक ना सारकें. तेणी आमकां शिमितीचो बांदून दिवपाचो. सगळो मातयेन बांदला तर सगळो कोसान गेलो. आमचे इतले वसाने दुडू मिशिनाचे सगळे गेलेत. आमी आतां कांय जायना आमचे लायक उपायच ना. कोणूच ना हांगा मनीस फुडें सरण करतलो. आतां ह्या वर्सा परतून उदक वाडलां आनी शेव कहो वयर मारला. हाका लागून म्हजे व्हडले कंप्लेन की ह्यो आमच्यो सगल्यो बांयो आहात पळय त्यो उदक पियेता पळय त्यो बांयो आमकां लुसकोण केला पळय आमकां सगळ्यांक फारीक करपाचें म्हूण सरकारान. On the other side, farmers of Sonar Bhat in Bicholi are worried as the Tilari Canal water pipeline, which was laid in May this year, has burst again. Farmers complain that banana plantation and other crops are drying up as there is no water supply. तिराळीचे पाणी येतले हे आशेन आमी लायल्ले आसा. त्यात पुरो आमकां सांगलेले आमकां उदक वेवस्थीत टायमार सोडटले म्हणून सगळे उत्पन्न जे केल्ले आहा ते पळोवशी आतां तेंची वाताहत जाल्ली आहा आनी लागलेली वाट लागलेली आसा. सगळे नेमे येयल्ले केळींग गोंयचे नेमे येयल्ले आसा ते सगळे पळय ते बावान सगळे गेल्ले आसा. सगळे वाट सगळी म्हणजे सगळीच वाट लागली आहा. थेंबर सुद्दां पाणी ना. तुमी पळया आतां ती परिस्थिती कशी जाली ती. उदकाक लागून आमी उत्पन्न केल्लें आसा. कित्याक पाणी उदक येयलें म्हणून इल्लें इल्लें आमी सुरवात केलें हें करपाक. तिळारीचे उदक तिळारीच्या उदकाक लागून कित्याक कोडबो लायला आमी कितें केळी लायल्या किंवा माडयो अशें माठ अशें कवा ते इल्लें इल्लें आमी उत्पन्न करता. आतां उदक ना आमी उदक ना म्हणटकच ते हें जालें मराद येयल्यो. Reporters Shyam Sundar Fatte and Uday Parab for Prudent. Bangalore FC beat Salgaonkars by 3-2 goals in the inaugural match of Federation Cup at Tirak Maidan. Sunil Chetri scored 2 goals and Sean Rooney scored a single for Bangalore FC. For Salgaonkars, Gurjinder Kumar and D. Pierre scored a goal each. And with this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.